म्हणजे म्हणजे आमची कोर्टालीम कॉन्स्टिट्युन्सीन आमकां लोकांक उदकाचो भरपूर प्रॉब्लेम जाता आनी एवरी टायम लोकांनी आमकां कमेंट दिता उदक येना प्रेशर ना अशें जायते आमचे कोर्टालीम प्रॉब्लेम जालो आसा आनी म्हाका हो प्रॉब्लेम हांवें पयलींच सोडलेलें म्हाका हो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक जाय हांव जाणा आमच्या उदका लोकांक बारीक बारीक लोकांक जायते उदकाचे प्रॉब्लेम जाता ताकाच लागून आयज आमी येयल्लो मागीर जेई येयल्लो येयल्लो वॉटर डिपार्टमेंटाचे PWDचे ऑफिसर येयले ते कडेन आतां डिस्कस केलां आनी आमचें बरेंच आमचें डिस्कशन जालां बरो म्हाका दिसता 2 वरां आमचें डिस्कशन जालां आनीक कशेंय तरी करून आमकां हें सोल्युशन काडपाक जाय कित्याक आमकां लोकांक प्रॉब्लेम जायना हांव जाणा आमची कोर्टालीम कॉन्स्टिट्युन्सी घरां वाडत आसा आनी ते प्रमाणे आमकां ते जी फेसिलिटी जी लोकांक दिवपाक जाय तशी करपाक जाय म्हाका दिसता आमकां टँक जाय टँक बरी आमकां एक लुगारूय जाय ती टँक बांदतलो एक लुगार जाय हांव आमचे कोर्टालीम कमदाद आसा जावं आमचे केलोसी कमदाद आसा हांकां रिक्वेस्ट करून एक म्हाका दिसता एक 1000 तरी स्क्वेअर मिटर आमकां जमीन जाय जी आमकां टँक मारता जो आमकां प्रॉब्लम सॉल्व जातलो जाल्यार पयलीं सद्या लुगार जाय आमकां आमच्या कमदादीचो आमकां आदार जाय आनी कमदादीन जो दिलो जाल्यार आमकां जायते प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक शकता आनीक बारीक बारीक लोकांचे जायते इश्यू आसा घरां थोड्यांची प्रेशर येना घरां हायटीन वयर आसा दोंगरार आसा ताका लागून मातशें थोडे म्हाका दिसता एक 1000 घरां आसले जाल्यार एक 100 लोकांचो प्रॉब्लम आहा कित्याक ताका प्रेशर पावना ती घरां वयर वयर आसा आनी बिल्डिंगां येयली म्हणटकूच बिल्डिंगेक वयर फ्लॅटान उदक चडना ताका थोडेशे प्रॉब्लम जाता हांव जायना अशें ना पूण हेवूय आमी सॉल्व करतलो जाल्यार म्हाका दिसता आमी डिस्कस केलें त्या प्रमाणे आमकां एक जमीन जाय एक 1000 स्क्वेअर मिटर जमीन जाय आनी तिका आमकां टँक बांदपाक जाय आनी हे टँकीन बांदलें जाल्यार आमचे सगळो जो प्रॉब्लम आसा तो सॉल्व जातलो म्हाका दिसता हांव काल आमचे टँकीर गेलो पळोवपाक आमचे सोत्रान एक टँक आसा तिका हांव पळोवपाक गेलो ती टँक म्हाका दिसता आसा बरी हांवें ताका सांगलां जाता तितले बेगीन जी टँक आसा ती आमची थोडी एरिया तर पावतली कवर जातली ती आमी रिस्टोर करपाक हांवें ताका रिक्वेस्ट केला आसा आनी ताणें तो प्रोसेस आसा तो आपूण स्टार्ट करता म्हणून सांगलो पायपलायन रिप्लेसमेंटाचो प्लॅन कितें आहा पायपलायन ओल्ड पायपलायन हय आनी थोडीशी कितें आसा पायपलायन जी रिप्लेसमेंट थोडी आसा ते म्हाका दिसता पयलीं तेणी घातलेली आनी म्हाका दिसता फायनान्स डिपार्टमेंट जी ती पेंडींग आसा अशें म्हाका आतां तें इन्फॉर्मेशन दिल्लें हांव तें सीएमा कडेन हांवें सांगलां की तें स्टेटस कितें आसा तो म्हाका दी म्हणून सांगला आनी हांव तो स्टेटस कितें करून ते म्हाका ऑफिसरान सांगला आपूण दिता म्हणून सांगला आनी मागीर ते फायनान्सचें कितें पेंडींग उरलां तें हांव सीएमा कडेन विचारून हांव तें सॉल्व करून घेतलो जातले तितले बेगीन. Sir has stressed is individual complaints जेन्ना येता sir has questioned them what are the actions that they are going to take. The officials what they have told is तेमी सांगलां की इंडिविज्युअल तेंची नांवां आनी फोन नंबर्स दी देन द ऑफिसर दे देमसेल्फ आर गोइंग टू कम टू देयर हाउसेस एंड सी द एक्चुअल रिजन बिकॉज काल एक इन्सिडेंट जालो आय डोंट वॉन्ट टू मेन्शन द नेम इतली व्हडलो बोवाड केलो की उदो ना होल विलेजा उदो ना गो टू सी तेगे मिटरा कडेन कितें तरी कचरो कितें तरी एक्युमुलेट जालो आनी इट वॉज ओन्ली हीज हावस दॅट वॉज नॉट गेटिंग द प्रेशर सो हे भाशेन जावपा जायना की फॉल्सली लोकांक मिसगायड करपा जायना की आख्खे विलेजा ओके समटायम्स वन्स इन अ मंथ ऑर 2 समटायम्स हॅपन्स प्रेशर जायना दॅट वी कॅन अंडरस्टँड बट इंडिविज्युअली जर तर आतां सरान ते वॉटर डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरान सांगला इंडिविज्युअली टू गिव अस द नेम्स एंड द नंबर दे आर गोइंग टू कॉन्टॅक्ट देम सो हांव मागतलें सगळे विलेजा थंय तुमचे पंचा कडेन ओ तुमचे कोण ऑफिसर वॉट टू द सर्स ऑफिसान तुमी तुमचो फोन करून इन्फॉर्म केलें की तुमकां उदो येना सो दॅट द पंचीस ऑर द MLA's ऑफिस कॅन कोऑर्डिनेट विथ द डिपार्टमेंट. कुट्टाळे मातशी हिली एरिया आसा पळय थोडी पॉकेटां आसा ज्या जाग्यार केन्ना केन्ना उदकाचो इशू जाता आनी पूण आज आमी जी मिटींग घेतिल्ली ती ताजेर आमी सगळेच पॉयंट डिस्कस केल्या कितें इम्प्रुवमेंट करपाक जाता आनी थोडी प्रपोजल आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटाक धाडिल्ली आसा ती सरान सांगलां आपूण फॉलोअप करून पास करून घेवया येता म्हणून ताजे बारीक 5 स्पॉट्स आमी आयडेंटिफाय केल्या ज्या जाग्यार टाकी जर घाल्यो जाल्यार खुबसो इम्प्रुवमेंट जावपाक शकता आतां आमचें सप्लाय इज लिमिटेड फॉर 6 to 7 hours सो ह्यो टँक घालून तातूंतल्यान स्टोरेज करून लोकांक फॉर मोर आवर्स इवन सम एरियाज वी कॅन इवन गो फॉर 24/7 सो तें एक प्रपोजल आमी डिस्कस केल्लें आसा आनी जी ओल्ड नवी प्रपोजल आमी केलां ती जर जाली कित्याक विलेज इज ग्रोईंग म्हणजे कम्पेर्ड टू म्हणजे बाकीचो गोवा पळयलें जाल्यार आय थिंक सांकवाळ आनी दाबोली दीस 2 areas आर ग्रोईंग लायक एनीथींग आनी किपींग वीथ द पेस आमी वी हॅव टू इनक्रीज अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो सो त्या दृश्टीन आमी आज इन डिटेल प्रत्येक पॉयंटाचेर डिस्कस केलां
देर इज वन टँक सरान सांगलां की ते तुमी परतीक म्हणजे वीच इज नॉट इन यूज बिकॉज इट वॉज एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड अंडर ओपा सिस्टम. मागीर साळावलीचें उदक जातकीर आनी हायवे जातकीर ती टँक बंद पडल्या. सो ती कमिशन करपाची ताणें रिक्वेस्ट केलां, तें आमी घेतलें. सो अशे खुबशे पॉयंट डिस्कस केले. आनी पूण जी थोडी आतां घरां येता ती दोंगराची येता. सो विदावट कंस्ट्रक्टींग टँक्स त्या दोंगरा वयल्या घरांक आमकां उदक दिवपाक मेळपाना. सो त्याय दृश्टीन सगळे पॉयंटाचेर डिस्कशन जालें.